उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. जाकोब बेरशेबा थावन भायर सरलो आनी हाराराक गेलो. एका पवित्र जाग्याक तो पावतना दीस अस्तमलो, देखून रात सारूंक तो थंय रावलो. त्या जाग्याच्या फातरामदलो एक फातर ताणें घेतलो आनी तो माथ्या पंदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो. तेन्ना ताका एक सपान पडलें. एक निसन ताणें पळयली. भुमीचेर उबी आसलेली ती निसन सर्गाक तेंगताली. देवदूत तिचेर चडतले आनी देंवताले. आनी सर्वेस्पोर ताचे मुखार उबो आसलो. आनी तो म्हणालो, हांव सर्वेस्पोर तुज्या बापाय अब्राहमाचो देव आनी इजाकाचो देव. ज्या देशांत तूं न्हिदोन आसाय तो देश तुका आनी तुजे संततेक हांव दितालो. धरणीर आसलेले धुळीच्या कणापरी तुजी संतत वाडटली आनी तूं अस्तमतेक आनी उदेंतीक, उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलोय. तुजे आनी तुजे संतते उदेशी संवसाराच्या सर्व कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. पळय, हांव तुजे सांगाता आसां. खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत फाटीं हाडटलो. तुका बसयलेले ते सगळे सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जाकोब आपले न्हिदेंतलो उठलो आनी सांगी लागलो, सर्वेस्पोर खरोच ह्या जाग्यार आसा आनी हें हांव नेनासलो. तो भियेलो आनी म्हणालो, कितलो भिरांकूळ हो जागो. हे देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कांय न्हय. हो सर्गाचो दारवटो. सकाळी फुडें जाकोब उठलो. माथ्या पंदा दवरलेलो फातर ताणें काडलो. ताणें तो थंय स्मारक कसो उबो केलो आनी ताचेर ताणें तेल ओतलें. उपरांत ताणें त्या जाग्याक बेतेल म्हूण नांव दिलें. आदीं त्या शहराक लूज म्हूण नांव आसलें. उपरांत जाकोबान अशी आंगवण केली, देव म्हजे सांगाता आसात जाल्यार आनी हांव करता त्या पयनांत म्हाका सांबाळीत जाल्यार आनी म्हाका खावंक उंडो आनी न्हेसूंक वस्तूर दीत जाल्यार आनी हांव म्हज्या बापायच्या घरा सुरक्षीत परतान जाल्यार सर्वेस्पोर जातलो म्हजो देव. हांवें हांगा एक स्मारक कसो उबो केल्लो हो फातर देवाचें घर जातलो. जे सगळे म्हाका तूं दिताय तांतलो दांतलो एक वांटो तुका दितालो. देवाचे उतार हें. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनेगोगाचो एक अधिकारी ताचे सरशीन आयलो आनी ताच्या पांयां पडोन म्हणालो, सायबा, म्हजे धुवेन आतांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेताना 12 वर्सां थावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टोन आसली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंग वस्त्राचे पोंत तिणें आपडलें. फकत ताचे आंग वस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपणायतल्याक चिंतलें. जेजू फाटीं घुंवलो आनी तिका पळयोवन म्हणालो, धैर्य घे धुवे, तुज्या भवर्तान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शेकी अधिकाराच्या घरा येवन पावलो. थंय आसलेल्या पिरलूक वाचप्यांक आनी गडबड करून आसलेल्या जम्यांक पळयोवन तो म्हणालो, तुमी सक्कड भायर वसा, चली मरूंक ना, ती न्हिदल्या. तवळ ते सक्कड ताका हांसा लागले. लोकां जम्याक भायर करतास जेजू भितर गेलो. चलयेचो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. हे संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचे उतार हें.